उसगांव वाठारात रातच्या वेळार दोंगर कापणी करपा खातीर जिलेटिनाचो उपेग चालू आसा। फाटले 4-5 दीस जाले रातच्या वेळार जिलेटीन स्फोट करून फातर फोडप चालू आशिल्ल्याचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जालो। या प्रकरणाक लागून गांवचे लोक लेगीत थर्र भियेल्यात। या फातराची व्हड प्रमाणात मागणी आशिल्ल्याची माहिती मुखार आयला। सरपंचान दिल्ले माहिती प्रमाण या नादी लेगीत अशी घडणूक मुखार आयिल्ली। होच मनीस हांगा अशेच दोंगर फोडपाचे काम करतालो खंय। ताजेर कागाळी नोंद जाल्या उपरांत काम बंद उडयल्ले। पूण आता ही कामां चोरयांनी परत चालू आसा, ताजेर आमी कडक कारवाय करतले अशें सरपंचान उतर दिले। हो मनीस सरकारी यंत्रणेचे कशेंच आयकना, जबरदस्तीन रातचे काम करता। हे आडावपाक लेगीत लोक पंचांक पुलिसांक भय निर्माण जाल्ल्याची माहिती सरपंचान दिली। पूण आता प्रश्न उपरासता तो म्हळ्यार हो मनीस रातचे दोंगरांचेर स्फोट करता कसो? हो मनीस कोणाचेच आयकपाक कित्याक तयार ना? हाजेर कोणाचो आशीर्वाद आसा? हे एक मोठे कुवाडे। रातचे ब्लास्टिंग जे करता पळय ते आमकां खबर नासलें। आमकां आतां सकाळी म्हाका कळ्ळा आनी कळ्ळ्या नंतर हांव हांगासर पंचायतीन येयलो आनी ते आमचे वार्ड पंच मेंबर आहा ताका हांवें कॉल केलो। ते म्हणपाले कंप्लेन कितें जाल्या, कितें व्हिडिओ सगळे व्हायरल जाल्या म्हणपाले। आनी व्हिडिओ व्हायरल जाल्या नंतर आमचे उलोवण जाल्या नंतर हांव पंचायतीन येयलो तेन्ना पळय जाल्यार आमचे मिडिया येयल्ले आसा। आतां तेजेर हांवें सगळी चवकशी केली आनी चवकशी केल्या नंतर ते आमी जे आमकां पयलीं केन्ना तरी 1 वर्स पयलीं केन्ना तरी कंप्लेन येयल्ली तेजी कंप्लेन येवन आमी ते सगळो रिपोर्ट धाडलेलो आसा ऑलरेडी, सगळ्याक खंय धाडपाचो आहा थंयसर। आनी ते सद्या आमचो तो बन्सल म्हणून नायक फोंडाचो PSI आहा तो ते पळयता सगळे आनी तेणी ऑलरेडी सांगलेलें आसा म्हाका की आपूण ते सगळ्याक धाडला म्हणून। अजून बरें कांयच जालें ना हेजेर। आता काय म्हणजे तेन्ना ते हे करून सगळे तेजे हे बंद केल्ले। आता परतो तो चोरया चालू करता दिसता। ते आजून कोणाक खबर नासली तेन्ना ते काल जेन्ना उघड जाला तेन्ना ते आता तेजेर एक्शन कितें ती आमी आमच्या पर्यंत जे कितें जाता आमी कोणाक दिवपाचे ते आमी दितले आनी तेजेर कडक कारवाई करून सांगतले। कित्याक जो मनीस हो परत आयकना कोणाचेच आयकना तो अशें ते हे जाता न्हू, तो माणसाचे आयकना जालो असो जाता आनी कोणाचे कलेक्टर जा कोण आसूं हितून कोणाक लागता पळय तेंचे कोणाचेच तो आयकनासो जालो आनी तो आयकनासून तो जबरदस्तीन ते करता रातचे। आता रातचे करता ते एक टायम कळना आनी रातचे केल्यानंतर तेंच्या फुड्यान कोण वचोंक शकना। कित्याक आता कितें जाता जेन्ना जमनीचे हे आसता प्रॉपर्टीचे प्रकरण आसता जावं कसले कितें आसता तेन्ना रातचे पंच न्हू पुलिसांक सुद्दां वचपाक हे भयाभीत जाला। कित्याक आता सगळे हे कशें जाल्या कोण आमचे म्हणटा तेंकां की जे म्हणजे लुटेरे मेन कोण म्हणटा पळय तेंकां तशें तेंची हे जाल्या। आता कित्याक कोणाक ते आतां वळखना, पंच आसूं जावं गांवचो कोण आसूं तेंकां कोणाक ते डायरेक्ट मारपाचे हेजेर उठटा आनी अशे मर्डर जाल्ले आसा। तेन्ना त्या हितून रातचे कोण वचोंक शकना। अशें जेन्ना जाता तेन्ना दिसाचे तेजे हे करून व्हेरीफाय करून तेजेर फुडले एक्शन घेवपाक तेका हे करपाचें आनी असल्या मनशाक जो सामान आयकना आनी अशें जो हे डोंगर कापता त्या मनशाक कशेंच उगी रावपाचें ना। हेज्या पयलीं जेन्ना तेजेर कंप्लेन जाल्ली तेन्ना तलाटी म्हळ्यार मामलेदाराच्या गायडन्सा सकयल तलाटीन तेजेर इन्स्पेक्शन करून तेका फायन भरून जर तेका स्टॉप म्हणून तेजें काम जे इलिगल काम चालू आसा ते स्टॉप कर म्हणून तेका ऑर्डर धाडलेली आनी ते प्रमाण बंदूय आशिल्ले। पूण आतां परत चालू जाला पळय तेजी म्हाका आयडिया नासलेली। म्हळ्यार ते जंगलान आसले कारणान रातच्या टायमार म्हाका कांय कळना तेचे। पूण जे टायमार कळ्ळें तेन्ना थंय वचून पळयलें आनी तेणी खूब डिस्ट्रक्शन केल्लें आसा। सो हायर ऑथॉरिटी आसा तेणी तेजेर एक्शन घेवन ते काम बंद करपाचें। तुम्ही पळयल्लें आसा ते आतां ब्लास्टिंग जाता ब्लास्टिंग म्हणजे चालू असताना पळोवना पूण आता थंय सद्याची जशी परिस्थिती आसा ती पयली बंद जाल्लें काम बंद आशिल्लें ते काम। आज तुमी हांगा पाहणी करपाक कित्याक खातीर आयल्ले? पाहणी करपाक म्हणजे पयलीं सांग तुजें नांव सांगपाचें म्हणजे हांव उसगांव कुमुल्ला तिचो एटॉर्नी सुदेश परब। तेन्ना आज सगळ्याक खंयच्या तरी न्यूजांचेर आनी कोणाचेर आमकां कळ्ळें की हांगा खुबशे कडेन इनलिगल चलोन सगळे झाडां मारल्या आनी आमी सायड पळोवंक गेल्ले कवर काडला दम व्हडले आसा। आमकां हितूनचें कांयच खबर ना। हो आमचो पार्ट 296 पडटा मुल्दात। हय कोणाच्या हातून येता म्हणजे कोणाक कोण पळयतालो बा पार्टिशन बी जालें अशें कोणाक केला बी कांय ना 296 भितर थोडी ते सायडीन पार्टिशन जाला पूण ही सायड सगळी
आणि केन्नाच्यान चला तुमकां कितें खबर आमकां आसलें? कांयच खबर ना केन्नाच्यान चालू. हांगा पळयत जाल्यार व्हडले व्हडले मायन जाले, हे डम जाला सगळं तुमकां कळ्ळें ते न्यूजा वयल्यान? न्यूजा वयल्यान. हां. आतां फुडें कितें करतले तुमी? फुडें म्हणजे आतां आमच्या वांगडा लिगल घेवपी आसा न्हू. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर.